बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिड्या, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अणभव, वाडतेपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्र्यो आनी विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका बळ दी करपा दी तुजी खबर परगटूंक आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या नांवान हांवें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका बळ दी कृपा दी तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक हो व्हिडिओ दुसऱ्यांक धाडटा, फुडें धाडटा, शेअर कोत्ता, व्हायरल कोत्ता, तांकां सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. कोवीड पिडेंतलीं तांकां सांबाळून दवर. तशेंच दुयेंसां सगळीं तांची बरी कर आनीक सगल्यो तांच्यो अडचण्यो, गरजो तांच्यो सगल्यो शांती पावोवन दी. आमेन. आयज जावन आहा 14 तारीख फेब्रुवारी 2021. हांव सोजमोता देवाचे भाशेन जे लोकांनी व्हिडिओ पळयलो तीं पवित्र जालीं आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 16:20. हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी रडटल्यात आनीक पिरंगतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी कोंती बरीत जातल्यात, पूण कोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. तशेंच तुमकां आतां खोंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनीक तुमचें काळीज खुशाल बरीत जातलें आनीक तुमची खुशालकाय कोणूच तुमचे तावन काडून व्हरचो ना. तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे नात. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. 23 ओवेसवर 16 जॉन. जेजू हिंग म्हणटा, जेन्ना तो दीस येतलो तुमी म्हाका कांय विचारचे नात. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजून आमकां इतुली बरी ही संदी दिलोली आहा जी आदाम आनीक येव पातोक आदारची फुडें जियेतालीं देवाचे पोरी.
देवान तांकां रुचलोली आनीक सगळें जें देवा कडेन आहा तें सगळें तेंको आसलोलें. देव तेंच्या वांगडा येवन ते कडेन उलयतालो. हीच संदी आज आमकां मेळ्ळ्या. कोणा लागून? देवाकूच लागून. देवान जेजूक आपल्या पुताक संवसारांत धाडून जेजून सगळें कॅन्सील केलें, आपल्याचें घेयलें. जें वायट आदाम एवेन केलोलें आनीक आतां जेजूच्या उपरांत जो लोक वायट करतलो तें देखून सगळें जेजून आपल्याचेर घेवन सोंपयलें. आनीक निमाणें मोत्ता आसतना म्हणलें सगळें सोंपाडलें. इट इज फिनिश्ड. आनीक संवसारांत करपाचें, तुवें करपाचें, हांवें करपाचें, वो देवान करपाचें कांय उरोवंक ना. जे परी आदाम एवेक देवान भास दिलोली की तुमी संवसाराचे अधिकारी. एक एक वस्तूचेर संवसाराचो अधिकार तुमगेलो, तुमी चलयतले अधिकार एक एक वस्तूंचेर, मनशांचेर न्ही आं. बरें आयकाय. वस्तूंचेर मनशांचे अधिकार आमच्यान चलोवपाक जायना. कित्याक दर एक मनीस देवाचे भाशेन. एक बायल जावं, एक दादूल जावं, वो गोबायल जावं, एक जोडी जावं काजारी, तेजेर देखून एकमेकाचेर अधिकार चलोवपाक आमकां देवान रचलो न्हय. घोवान म्हणूं जायना हांव जोडटा तेका लागून हांव घराचो वडील, मुगेलो अधिकार घराचेर चलतलो सगळे मनशांचेर. आनी आपण तापयलीं धेंक्स गायलो ओर कितें म्हणलें वायट जाल्यार तुमी तें आयकपाचें, सोंसून घेवपाचें आनी ते प्रमाणे तुमी चलपाचें. हो अधिकार देवा गेलो न्ही, हो देंवचरा गेलो अधिकार ना. म्हणून बायलेक घोवाचेर अधिकार ना. घोवाक तेजे भाशेन दांबून दवरपाक, तापोवपाक वो भुरग्यांचेर, कोणाचेरूय मनशां गेलो अधिकार मनशांचेर ना. देवान फकत मनशाक अधिकार सगळे वस्तूंचेर आहा म्हणून सांगिलां. तर तुमी एका तेका दांबून चिड्डून तुमगेलो फोर्स मान, तुमगेलो प्रेशर मान तुमी एकामेकाक तोरी तुमी दवरपा सोदताय जाल्यार अधिकार तुमगेलो तेंचेर तुमी तर घालपा सोदताय जाल्यार तुमी देंवसरा गेलीं. तर हेका लागून देवान फकत एक काजार उचिलां, एक काजार. तूं एक काजरा तर वयर काजार जाता जाल्यार तुवें तुगेलो देवाच्या मदें संबंद तुवें तोडलो. तुगेली बायल आसतना तूं फिलिपिना काजार जाता आनी चेडवा कडेन आनी थिंग तुगे भुरगीं आसताय गोंयकारां गेलीं. वो तुवें देवा कडचो संबंद तोडलो आनीक तुगेल्या जिवितांत सगळें वायट. तुगेल्यो पिळग्यो ह्यो दोनूय बायलां गेलीं भुरगीं, गोंयची साक्रामेताची बायल आनी फिलिपिनाची बेश्टी पोजोळपणाची बायल. तर तुगेल्यो दोनूय फामिल्यो इफेरनात. इतल्या भुरग्यांचेर तुवें ओडलें वायट. तूं मोत्तलोच पिशाचे सुण्याचे भाशेन दुबाव ना. ह्यो बायलो आनी भुरगीं तुजें पास्ट मोत्तलीं पिशाच्या सुण्याचे भाशेन. हें गोंयकारांनी कातोलीक जावन हेल्यो चुकी गोंयकार कोत्ताय ह्यो सगल्यो. तेंच बायलांकूय लागता दुसरे वाटेन. तर हें सगल्यांनी आमी आतां बंद करपा जाय. जेजून सांगिलां तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचें नात. आमी आतां आनी जेजू कडेन आनी जेजू व्हडल्यान बोड मान रेतीरां पड जाता तो सांवार चोवपांनी होला ना जाल्यार इगोज्यो ना माटो गाजोता. जेजू 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 सांडोला, जेजू सोदू भोंवताय दिसताय म्हाका आमी. ओ जेजू खूंय आहा, जेजू पयस आहा थिंगा न्हंयचे देगेर आहा तेका बोब माता यो मू.
जेजू म्हणटा तुमी म्हाका कांय विचारचे नात. मोको विचारपा तुमकां गरजू ना म्हणटा जेजू. तुमी लोकांक कित्याक बोब मारूंक जायी? जेजू कित्याक बोब मारूंक जाय? जेजू 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 म्हूण देवान सांगिलां. आपलें खबर आहा तुमकां कितें जाय तें. हो आमगे कातोलीक धर्म सारको माथ्यां सारको हें जाला, काबार जाला. तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे नात. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. तुमी मोकोडे कांय विचारचे नात म्हळ्यार कितें? हें मुगेलें पळय तुमकां प्रवचन हांवें करून दिलां. जे परीन जेजून पोरन्या कोराराचेर वाचून जेजूक कळ्ळें की हे भाशेन प्रवाद्यां कडेन दिवन देवान धाडल्या खबर. ते भाशेन आतां नव्या टेस्टामेंटांत नव्या कोरारांत आमी पळोवन आमी जिवीत आमगेलें कशें सारूंक जाय तें जेजूची देख आनी वळख घेवपा जाय आमी. जेजू कितू रेतीरां गेलो? जेजू कितू हुरसांको गेलो? जेजू कितू हेको गेलो? सांतां कोडे वो सायबिणी कोडे ओरे आतां टॉम डिक एंड हॅरी कावन्सिलर म्हणटाय ते कातोलीक तेंकोडे कितू जाणां बोले जेजू गेल्लो? जेजू कोणा बोले वचूना. जेजून होके पोन्ने कोराराचेर पड कितें आसलोलें तें घेयलें आनी बापा थंय जेजून रोजार केलें. सगलो पोन्नो कोरा तो शिंकिलो, पवित्र रावलो. तेका लागून जेजू म्हणटा तुमकां मोकोडे विचारपाची कांय गरज ना. आमकां नवो कोरार सारको आहा. तेजेर पळोवन आमी पवित्र जातरी जेजू म्हणटा बापा लागीं कितेंय मागात आनी तो तुमकां दितलो. तर बापा लागीं कितको मागतले? जेजून सांगिलां आनीक दुसरे सुवातेर बापा लागीं तुमी म्हज्या नांवान मागात म्हणून. तर ही चूक तुमी मुगेलो व्हिडिओ पयले पाट चोयता जाल्यार अशें करून चुकी कोनाकाय. तुमी आतांच्या आतां मुगे डिस्क्रिप्शनां वचाय 5-10 मिनटां भितर तुमी पवित्र जातलीं गॅरंटेड. 100% सारकें. आनी काय वायट सोड्याय फाल्यां राव नाकाय. घोडये तुमगेलो देंवचार विकेट उडयत रातयांत नाजाल्यार आयच्या दिसाक फाल्यां घोडये तुमकां दीस पळोवपाक मेळपाचो ना. तर हो आनी तुमी देंवचारा चान्स घेनाकाय. देंवचार म्हणटलो आसूं तियागो कितें सांगोत तें मागीर चोया. तूं तुगेलें जिवीत चलोत न्ही बरें तूं व्हर चलोत तें चल दी. चलती का नाम गाडी कर म्हणटा तो. वारें मात तें सूप दवर म्हणटा मागीर चोया म्हणटा तें. तर म्हणल्यार तुगे देंवचार विकेट अशें उडोवन गेलो. इफेर ना सोमतोच. तर आतांच्या आतां पवित्र जाव आनीक तुका मुगेले व्हिडिओ आयक सोगले दीसभर घरांत घालून दवर आनीक हांव कोत तेशें कोन्न म्हळ्यार जेजून गेलो तेशें कोन्न तूं कोमेस कर. आनीक हें सोगलें करपाकूय आमकां देवू आदार दिता बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो. हें आमच्यान मनशाचे वस्तूंगेन पातकी मनशांनी करूं जायना. तूं पवित्र जाल म्हणटच तूं देवाचे भाशेन जाता आनीक हें सोगलें करपाक देव तुका तुज्या भितर आसता म्हणटच सोगलें देव कोता. ही बोळ करपा आदार प्रवचन मागणें दुयेंतींक आनीक तशेंच गरजे वतांक सोगलें देव कोता. आमकां कुरपा बोळ दिता. 24 अजून पुर्यान तुमी म्हजे नांवेन कितेंच मागूंक ना. मागात आनीक तुमकां मेळटलें आनीक असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. जेजू म्हणटा आजून पुर्यान तुमी मुगेले नांवान कांय मागलो ना स्वर्गीच्या बापा कडेन. तर आतां मुगेल्या नांवान मागाय म्हणटा. हिंग सकयल आसलो तें पूण हांवें म्हाका ती खबर ना कित्याक हांवें कांय प्रिपेर केलो ना. हांव केन्ना कांय प्रिपेर कोना. हांव डायरेक्ट येता म्हाका देव आनीक पवित्र आत्मो आनीक जेजू क्रिस्त सोगलें ते उलयताय. म्हाका कांय उलोवपा पडना.
ताका लागून ही लायन फाटल्या म्हज्या नांवान मागात म्हणटा ती म्हाका खबर नासली हिंगा आहा म्हणून ती. तर तुमकां कांय धास्ती घेवपाची गरज ना संवसारांतली. तूं तुगेलें काम कर, दिसवड जोड आनीक देवाचें प्रवचन कर, यो भोस आनी कोमेस कर. पूण कितें पयले एक 6 म्हयने देखून तूं आतां पवित्र जालो जाल्यार तूं म्हजे भाशेन तितूलो धर्म तूं शिकपा वचोना मुखार पयलो. हांवें 7 वर्सां देखून ट्राय केली पवित्र जावपाक. पूण तुमी केन्ना डीप गेलो ना बायबलां वो बायबल स्टडी वो कांय केलो ना तुमी. म्हणटच मातशें मुगेले हेजेर थोडो तेंप रावाय आनी मागीर तुमकां ऑटोमॅटीक कळटलें तुमकोडे तें जाता म्हणून करपाक. पवित्र आत्मा तुमकां मागीर तुमच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुमी तुमगेलो फेथ वाडत वयतलो. फेथ म्हळ्यार भावाट. फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. म्हळ्यार तूं वाचिता वो आयकोता तितलें तूं मोती घाता आनी तुगे मागीर तें काळजां वयता. ताका लागून व्हिडिओ तुमकां दिसभर कित्याक घाल म्हणटा हांव, एकूच उतर तुमी 5-6 पाटी आयकपा जाय. एक आदेसभर एक प्रिचींग घालून दवर, कोंकणी घाल, सायन्साचा हिंदी घाल, रातीचें मागीर इंग्लीश घाल आनी न्हिदाय. 24 आवर घाल न्हिदाय. 24 आवर घाल आयकाय घरांत, बंद कोनाकाय. एश कोन्न मागीर तुगेलो भावाट देवा लागीं वाडोता. यो सोल प्रॉस्पर म्हणटाय. तुगेलो सोल पळय आहा हो सांस पळय देवान गायलो आहा तो सारको रोशोरोशीत जावपा जायो. एक झाड आतां तुमगे सुकलो आहा, ताका उदो ना. ताका उदो येवपा लागलें म्हणटच थोड्या दिसांनी वो 1-2 म्हयन्यांनी तें झाड मागीर फांकारो लागोता. ते भाशेन तुमकां आजी पवित्र जायन तुमी कितें कितें उलय नाकाय. सगळें मुगेलें प्रिचींग आहा तेंच तुमकां जाय तें बरोवयाय आनी तें 5-10 मिनटां केल्यार पुरो स्टार्टिंगाक. नाजाल्यार तुमकां देंवचार घोडये तुमकां रोंग तुमचे मोतीन घालून तुमी घोडये लोकांक हाल सांगोत. तर हें सारकें गरजेचें. 5-6 म्हयने मुगेलें चोयाय, हें कोराय, रायटींग कोराय, बरोवयाय आनी तेंच प्रिचींग कोराय पुरो. मागीर तुमकां तुमगेलो भावाट सारको घोट जातलो. तो देंवचाराच्यान आनी मागीर आलोवपा जावपा ना. जेजू होरोणें गेलो 40 दीस. बापा कोडे मागोंक, बापाक दिनवास दिवपा, बापा आर्गां दिवपा जेजू होरोणें गेल्लो. मागीर 40 दिसांनी देंवचारान ताका सांगिल्लें तुवें उडी कर फातराचें. मागीर जेजू इतू दीस होरोणें वचोन रोजार कोन्न सगलें बायबलाचें हें तें सगलो गूठ आपल्याच्या मोतींत काळजांत दवरून जेजूक मागीर सोंपें जालें देंवचाराक नाकारूंक. ते भाशेन आतां तर तुमी बायबल स्टडी ओर कांय केलो ना, तुमी हितूलें प्रवचन आयकोना जिवितांत केन्नाय, जाल्यार आतां मुगेलें 6 म्हयने देखून आयकाय आनीक मुगेलें आहा तेंच कॉपी करून तुमी कोरयाय सद्याक. ओन कांय मारनाकाय मासालो. ओन मारल्यार देंवचार तुमकां घोडये तुमगेले मोतींत घालन तुमी दुसरे दिशेन वचोत. हें सगलें हांवें तुमकां वोपारीन सांगलां. चॉयस घे. आजून पर्यंत तुमी म्हज्या नांवान कितेंच मागूंक ना. मागात आनीक तुमकां मेळटलें आनीक असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. आनंद, खुशालकाय न्ही हिंगा आनंद म्हळ्यार जेजून. म्हज्या नांवान मागात म्हळ्यार जेजून. आमी ही पद्दत चालू दवरया. हें जिवीत वयसर नाकाय. जेजून म्हळ्यार म्हज्या नांवान बापा लागीं मागात आनीक तो तुमकां दितलो. आनी हिंग म्हळ्यार मागात आनीक तुमकां मेळटलें. म्हणटच बाप तुमकां दितलो. आनीक असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. आनंद म्हळ्यार कितें? आनंद म्हळ्यार केन्ना सोंपना. आनंद म्हळ्यार जें तूं स्वर्गार कोतलो तें संवसारांत तूं अणभवता आनीक फुडें वचोन तूं तेंच मागीर तुगेलें हिंग पडे बंद जालां, हिंग तुगेली कुडी कुसोल्या, ती तुगेली मुखार वतमो वचोन आनीक थिंगा मागीर तोच तुगेलो भाग थिंग सुरू जाता. तुगेलें मोदें कांय सांडना, मोदें कांय घेना तूं. तुगे वतम वयता आसतना तूं पळय हिंग कितें आसलोलें तेंच घेवन मुखार वयता. तूं संवसारांत पवित्र आसल्यार तूं पवित्र जाग्यार स्वर्गार वयता.
आनी पवित्र म्हळ्यार कितें अजापां मिलाग्र्यो आनीक शिकोण दिवपाची जेजूची हें प्रवचन करपाचें नॉन कातोलिकांचें कातोलिकान आयकलो ना आमकां हें सारकें भोव म्हत्वाचें कित्याक आमचो आनंद पूर्ण जावपाक पूर्ण केदो जाता तो स्वर्गार वयतरीत आनीक हो आनंद तेका आनीक मीठ मेर ना म्हणटाय ती हो आनंद केन्नाच तुगेलो सोंपपाचो ना आनंद म्हणटा तो केन्ना सोंपना खुशालकाय म्हणटा ती 2 दिसांची कित्याक तूं पवित्र आसना तितून तूं देंवचरागे मनीस आसता तुका कोणें बरें उतर म्हणलें तुगे बड्डे येयली वॅलंटायन डे येयलो कार्नवाल येयलो क्रिसमस येयलो इस्टर येयलो जाल्यार तूं फुलोता घरां फुंगसांव जालें ही खुशालकाय म्हणटा तूं तुजे भितर देंवचार आहा ती खुशालकाय 2 दिसांनी काबार पूण जेजू कितें म्हणटा तुमचो आनंद पूर्ण जातलो केदो आनंद येतलो मनशाक जेन्ना तूं पवित्र जातलो ना जाल्यार तुका आनंद ना तुमी हो जेन्ना देवाच्या उतराचेर अवलंबून तुमचें जिवीत तुमी जियेताय जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी मोकोडे आनी कांय मागपाची गरज ना तुमी म्हाका कांय विचारचें नात तेईस म्हाका कांय विचारचें नात कित्याक सगळें हांवें सांगोन दवरलां आनी काबार केलां खुर्साचेर सोंपाडलें म्हळ्यार जेजून काबार केलें हांवें सगळें सांगोन आनी तूं म्हाका कांय विचारपाक गरजू ना सगळ्यांचो हें आहा तुमचे कडेन ब्लॅक एंड व्हायट प्रॅक्टिकल बूक आहा प्रॅक्टिकल करया म्हणटा जेजूत तर आमी जेजूच्या नांवान बापा कडेन मागपाचें हितून कोण येताय सांत येताय सायबीण येताय हुरीस येताय ना जेजूचें काळीज येता ना जेजूचें रगत येता ना कांय ना हिंगा तर हे सगळे थेर्स आनीक रोजारां न्हय ना आनीक मागणी कार्तेलींची आहाय ती तुमकां हेस्ता गेल्यार रेगीस दिताय रेगिस्ताचे हाटल्यान ते सांता मागणी आसता सगळें लाशाय दोन नाकाय घरां जितलें तुमी हें पळय कचरो धुताय तितलें तुमचें वायट उडोवता जिवितां आमी देखून त्या रेगिस्त बी घान बायबलां घान हिंगा थिंगा घान धुतालीं बऱ्याकून लाशाय सगळें कांय दो नाकाय हेका पेगन वर्शीप म्हणटाय ओके पायनेलां बायनेलां आहाय बरें आहा म्हूण तूं तो हको तुमकां उगडास करपाक की तेणी जिवीत देवाच्या मोगान सारलां तशेंच आमी सारपा जाय तेणें केलें तेज्या वून चड आमी करपा जाय संवसारांतुलें कंपिटिशन मान कांय फायद ना हें कंपिटिशन तुमकां फकत दुयेंसां आनीक सुण्याचे भाशेन बेगीन मरण जेजू सांगया तुमी आपल्या परस चड वस्तू कोत्तोल्यात तर हे सांतांनी सायबिणींनी पळय कितें केलां आमची नदरे मुखार आहा पायनेल लायलें आमी बरें आहा वेरी गूड पूण आमी तेंचे भाशेन जालीं ना पायनेल थिंगाची थिंगा उरलीं सांत थिंगा उरलें सायबीण थिंगा उरली आमी सगळीं फेरना गेलीं ती स्वर्गार गेलो आहाय म्हूण तूं बरें जालें प्रोटेस्टंट बिलिवर म्हणटाय पायनेल लाय नाकाय माडूयाय म्हणटच तुमकां कळ्ळें ती खूंय वयतलीं ती मोन फेरना सगळीं ही आमकां सांत सायबीण जावन आसा आमकां एक देख तेंचे देखीन आमी चलपाचें तेंच्या वोन बरी आमी जावपाचीं जेजू म्हळ्यार म्हज्या वोन चड वस्तू तुमी कोत्तेल्यात जे सांतान केलें आपोस्तलान केलें वेरी गूड देवाक आर्गां तशेंच तेंकां सगळ्यांक चेंप काडटा वालोर दी तेंकां देव बरें करूं म्हणटा तेंकां थँक्यू म्हणटा सदांच ते मरोन गेले तेणी आमकां हो सोयेग दिलो कातोलीक जावपाक तेंकां हांव थँक्यू म्हणटा डेयलीच सायबिणीक सांतांक आंज बोडव्यांक आमकां राखताय तेंकां आमी डेयली थँक्यू म्हणपा जाय कित्याक तेणी आमकां हो कातोलीकपण आमकां कातोलीक जावपाक तेणी आमकां हो सोयेग दिलो नाजाल्यार आमी कोणा घोंटे घांस मान कोणा घोंट कातून आमी केसो किरमिनोर जावपा म्हूण खबर नासलोली तर तेंचे भाशेन आमी जाया
तांकां रोजार कोन्न न्ही. ते सांज जाल्याय आमी सांज जाया ना जाल्यार खूंय इफेर ना आमी. आमी तर जिवे सांत तर संवसारांत नाय. तेंचे भाशेन आमी जिवे सांतां भाशेन आमी कांय कार्य कोनाय संवसारांत आमी फेरनात. आनी दिता न्ही तुमकां आनी हांव कांय सांगना. मसालो बासाय हें मान बटर मान साकर मान कांय सांगना तुमकां हांव. संवसारां पळय तुमी कार्य जेजू भाशेन कोनाय जाल्यार सगलो लोक इफेरनात आनी सुण्या भाशेन मोडटलो पिशाच्या. हें स्वत खरें हिता आनीक कांय फोट ना आनीक हितून कांय बदलपाचें ना. जेजून सांगिलां तुमी आनीक मोकोडे कांय विचारपाचें नाय. फकत जेजून आमकां अधिकार दिला आपल्याच्या नांवान तुमी देंवचार धाडायतलेत. दुसऱ्यांचेर हात दवरयात आपल्याच्या नांवान आनीक तीं बरीं जातलीं. हें करयाय जेजूक मागनाकाय सोड्याय खबर. जेजू नांवान बोब मारपा सोड्याय. जेजूक काळजाचो तेज करपा सोड्याय. जेजूचे काकुटीचो तेज करपाचो सोड्याय. आनीक कितें जेजूचो रोगदाचो कितें कोताय तोय सोड्याय. सगलें सोड्याय. एक ही काडटेर सगल्यो लाशाय. काडटेली आमकां गरज ना. होचो आमकां देवाचो बूक आहा आनी काडटेल केसो जाय तुमकां? खूंय मारूंक? माथ्यार मारूंक? ह्यो काडटेल्यो आनीक रेगीस्त आनीक कांय नाका आमकां घरान लाशाय सगलें. हें तुमकां वायटान उडयता. हो तेर्स देखून बंद करयाय नाका तेर्सा देखून गरज ना. एक ते 5 मिस्तेर घेवन कितें कोताय तुमी? हिंगा आख्खो मिस्तेर आख्खो हें पळय बायबल पळयलो आहा. हें सगलें वायटान रावन तेर्स करून कितें करूंक? तुमी ते तेर्साचे म्हणटा आमी नियाळ करपाचो 5 मिस्तेऱ्यांचेर. तो नियाळ कोताय ना. आमी जायते मागों भोंवताय. हो तेर्स जालो? हो नियाळ जालो? तुमी पाटा 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 पाट करपा जाय मो केलो आनी कोणशां सोडलीं. कितें करूं तें? कोनाकाय. इफेर्न वचपाचीं वयतलींच वायट येवपाचीं येतोलें दुयेंस येवपाचीं तीं येतोलीं. आंजडी आहाय तीं आंजडी सुटलीं आनीक सगलें वायट सुण्याच्या पिशाच्या सुण्याच्या भाशेन मोडटलीं आनी गेलें मोन. तुमच्या दोळ्या मुखार मेलें चुये. तें केन्ना बंद जावपा ना. तुमी एक तेर्स करयाय दिसाक नाजाल्यार रुजाय करयाय नाजाल्यार सुमना एक करयाय कितें कोताय तें करयाय कांय फायद ना. सगलें सोड्याय. सगलें लाशाय काडटेल्यो. कांय दवर नाकाय हातीकोडे तेर्स बेर्स तें आमकां नाकाय. आमकोडे होचो आख्खो बायबल आहा. कितें करूं तें तेर्स? मागीर धांवोकूय हिंगा थिंगा तुमगे मागणें आयकना मो देव. कितको आयकतलो? तुमी पातक आहाय पवित्र आहाय? ना. आनीक असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. जें मागणें तुवें पवित्र रावन बापा कडेन केलें जाल्यार म्हज्या नांवान म्हणटा जेजू तुमकां तें मेळटलें. म्हणटच तुमचो आनंद तुमगेलें पळय कितें सपनां चिंतनां पळय आहलीं तीं तूं पवित्र जाल्यारच तुका मेळटलीं. तूं तर पवित्र जायना. तुगेलें चिंतनां जालीं सपनां म्हणटा तेसो जालें तें म्हाजेर. चिंतनाय शांती पावनाय सपनाय शांती पावनाय. मागीर तुमी हिंगा थिंगा ब्लॅक मॅजीक कोण कोता आनी कोण कोता कोण कितें दिता थिंगा धांवताय मागीर कोणाक कितें दिवपा तुवें कितू व्हरपाचें कितू बॅग बंद व्हरपाचें कितू कितें व्हरपाचें तें मागीर सोदून तें घेवन धांवताय तुमी पोटोड्यो. आनी तुमी मागीर पोटोडी ते पोत्तून दिताय बांद्याय म्हूण घरां. आमकां फकत जेजून सांगिलां म्हज्या नांवान बापा कडेन मागात आनीक तो तुमकां दितलो आनीक तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. तुमगे कितें ख्वायश कितें आहलोली मनांत कितें चिंतना आहलीं भुरग्यां तुमकां कितें जाय आहलोलें तुमगे घोरां कितें कोन्न चल्लो जाय आहलो सगलें तुमगेलें देवान म्हणलां पूर्ण जातलें शांती पावतलें. तर सारकें कितें आहा तें करया. सगलें फाल्स आहा तें सोडया. आनीक एक पवित्र कातोलीक जायन आमी आख्ख्या संवसाराक आमी देख जाया सगल्यांक आमी पवित्र कोरया. आनीक हे भाशेन आमी तो सगल्यांक तर पवित्र करपा भोंवलीं जाल्यार जेजू म्हणटा आमचो स्वर्गीचो बाप बापाक स्वर्गीच्या बापाक महिमा मेळटली. हे भाशेन आमच्या स्वर्गीच्या बापाक आमी महिमा दिवंक पावतलेत आमच्या वावराचे उदेशी बोवाड मारून न्ही.
प्रेज द लॉर्ड गॉड दीस एंड दॅट हे सगळी फकाणां मिटा मारे हें प्रेज द लॉर्ड पातकां रावन प्रेज द लॉर्ड कोणाक म्हणटाय तुमी तुमच्या देवाक फोटोवपा जाता ना तुमी पातकां हाय प्रेज द लॉर्ड म्हणटाय आनी कितें म्हणटाय प्रेज जिजस आनी ही सगळीं फकाणां आमकां जेजून पडे कितें सांगिलां कोरया म्हणटा तेंच कोरया दुसऱ्या पावटी तुवें हात गायलो जाल्यार तूं पडलो फोंडांत नजर हटी दुर्घटना घटी म्हणटाय हिंदीन एक डायलॉग आहा जेन्ना तूं पवित्र ना जाल्यार तुजो विधवास नजर हटी म्हळ्यार कितें तूं पवित्र ना तुगेलें दान मोन आनीक वेव्हार जेजूचे परी ना जाल्यार दुर्घटना घटी जाल्यार तुजें वायटूच तुगेल्या आनी जिवितांत कांय बरें येवपाचें ना तर सगल्या कातोलिकांक मुगेलो हो संदेश मुगेल्या मागणें मुगेलो उलो सगलें जें कितें बायबलाचेर ना तें सोडया कित्याकूय तेजो उपयोग आमकां कांय जायना आनीक तेजें वायट आमी सगल्या दोळ्यांनी पळयलां आमगेल्या भुरग्यांचेर ल्हानाचेर तशेंच मरोन गेलें तेंचेर आनीक आतां वडील जितीं आहाय तेंचेर पडे येयलोलें आहा तें आमी दोळ्यांनी चोयलां आनीक तें कोणाच्यान काडूंक जायना कित्याक कोणाक खबर ना तें कितें कोन्न काडपाचें तें तर आमी हें पवित्र जाया आनीक सगलें आमच्या घोराब्यांतलें काडया आमच्या जिवितांतलें काडया आनीक सगल्यांकलें काडूंक आमी सगल्यांक मदत आनीक आदार करया सारकें सोंपें एक पयशाचो इन्वेस्टमेंट ना हितून आनीक जेजू म्हणटा तुका सगलें आनंद तुका पूर्ण जातलो तुजो ना जाल्यार तूं पयशे एकठांपा भोंवता एका तेका तूं हिंगा थिंगा ब्रायब दिता तुगेलें काम जावपा जाय म्हणून बोटीचे वयता लाखांनी पयशे घेता एजंट वा गाल्फा वयतो जाल्यार तर हे सगल्यो राठावड्यो आमी संवसारांत करूं उरलें पूण हें फुकट पडे आमकां आहा देवान फुकट दिलां तें आमकोडे उजार करपा जाय वखद उजार करपाचें तें रांदपा देखून गरज ना शीत पूण पोट भरून देखून रांदूं पडटा आमकां जेवपा पूण हो आनंद आमगे पूर्ण जावपाक रांदपा देखून गरज ना चोय बेश्टें जिवितांत चाल आमगे बदल्ल्या पुरो आनी हें कितें करपा जाय त्रास आहाय ना पोट भरून देखून आमकां रांदूंक जाय जेवण हाडूं जाय वोसोन पूण देवागे उतर कितें तूं पवित्र जावपाक तुका 5-10 मिनट दिले मॅक्झिमम तो सोंपें आहा तें आमी आपणाया वायट देंवसरा गेले सगळें सोडया बंद करया हिंगाच फाल्यां कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागण्या कोत्ता तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक तेवदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कोलेत आनीक ताचे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक जॅसी आनीक ताचे फॅमिलीक हेनड्रिक आनीक ताचे फॅमिलीक पियादाद वाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोर्यान आनीक तिचे फॅमिलीक जिपोट आनीक ताजे फॅमिलीक जोकी आनीक ताजे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर कोवीड पिडा तांचे तोशिल्ली पयस कर सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर भिंडाचें